नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. आग्वाद किल्ल्यावेल्या संग्रहालयाच्या वाठारांतले वादग्रस्त बार सध्या बंद. मेजां कवळी. परवरी कार्निवाला दिसा थंय फूड कोर्ट आनी रिसेप्शन आसा म्हणून पर्यटन मंत्र्यान रजाव दिल्लें. उपरांत 2 दिसांत टेबल उखल्लें. सुटके झुजाऱ्यांच्यो यादी आशिल्ल्या किल्ल्यांत बार घाला म्हणून स्वातंत्र्य सैनिकाच्या संघटनेन आवाज काडल्या उपरांत एक्शन. लायसन कोणे दिलें काय विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा पळयता. सर एक जो इश्यू हालींच चल्ला तो आग्वाद कोर्टाचो की फ्रीडम फायटर म्हणटात ते लिकर बीन सेल करताले ताचेर एक्सायज डिपार्टमेंटान लायसन तांकां दिल्लें. हांव चॅक करता. तुमचे डिपार्टमेंट एक्सायज हांव चॅक करता. आमी आसा आग्वाद सेंट्रल जेल आनी जो इश्यू जाल्लो गेले 2-4 दीस जाले इश्यू जाल्लो की स्वातंत्र्य सैनिकांनी एक इश्यू अलर्ट केल्लो की हांगा जे फूड कोर्ट आसा थंयसर सोरो विकता म्हणून आनी हे हितून स्वातंत्र्य सैनिकांनी नाराजी व्यक्त केल्ली आनी त्या हितून न्यूज करताना आमी बीन हांगासर पयले तेन्ना टेबलां बीन आसली पूण त्या उपरांत इश्यू जाल्या उपरांत हांगाली जी टेबलां बीन आसली आनी तो फूड कोर्टाचो तो गाडो आहा तो सद्या तरी बंद आसा. आनी तेंचे कडेन जेन्ना संपर्क सादलो तेन्ना विचारलें तेन्ना ते म्हणटा आमी जर कितें तरी इव्हेंट बीन आसता स्पेशल जे इव्हेंट बीन आसता तेन्ना परमिशन घेवन हांगासर ते फूड कोर्ट चालू आसता परमिशन घेवन दिवपाचें ना जाल्यार बाकी आमचे हांगासर एक्टिविटीज तश्यो कांय नासता म्हणून. आनी सद्या तरी हांगासर ज्यो हें आसले ते सगळे बंद आसा. स्टुडंटा खातीर हांव श्यामसुंदर फुट्टे आग्वाद सेंट्रल जेलचें. गोंय विधानसभेचे एका सप्तकाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशन 27 मार्च सावन सुरू. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. सत्तरींतल्या 4 पंचायतीक MRF फॅसिलिटी घालूंक सरकारी सुवाती दिवपाच्या प्रस्तावाक मंत्रिमंडळाचो बावटो. पतंजली आयुर्वेदा बरोबर सरकाराची जाल्ली कबलात आनी राज्यांतल्या वाडट्या अपघातांचेरूय मुख्यमंत्री उलयलो. असेंब्ली समन केल्या फ्रॉम 27th of March 1 week. ट्रान्सफर ऑफ लँड फॉर तुझी MRF फॅसिलिटीज वेगवेगळे 70 ग्रामपंचायतीक MRF फॅसिलिटी खातीर चार पंचायतीक आमी गव्हर्मेंटाचो रेव्हेन्यू लँड जी आहा पळय न्ही तांकां MRF फॅसिलिटी सेटअप करपा खातीर दिल्ली आसा. अमेंडमेंट ऑफ द गोवा स्टेट सोलार पॉलिसी 2017 अमेंडमेंट सोलार पॉलिसी खातीर एक नवीन अमेंडमेंट हाडला फॉर द 5 years. Allow the consumers with the demand load of the 1 megawatt and above take power under the open access from the solar projects and during the daytime generation and during the peak hours from the 6 p.m. to the 11 p.m. through the battery enabled storage system with the maximum of the 15% demand of the state shall be the allowed on the first come first basis. Okay, the minimum capacity of the 1 megawatt shall not be the applicable for the electrical vehicle charging stations. The consumers don't be necessary. The details is out. पतंजली आयुर्वेद आणि गोंय सरकाराची शेतकी बागायती मळार वेगवेगळे उपक्रम चालीक लावपा खातीर कबलात जाल्या. ते विशयी मुख्यमंत्री उलयलो. पतंजली योगपीठ आणि गव्हर्मेंट हांच्या बरोबर वेगवेगळे प्रोग्राम्स स्टेटीत कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाचे तितूर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर परत डेरी ओके आणि त्याच बरोबर RDA डिपार्टमेंट आणि ट्रायबल डिपार्टमेंट ओके ह्या डिपार्टमेंटाच्या बरोबर हँड होल्डिंग करून स्किम्स सॅच्युरेशन्स कशा पद्दतीन इम्प्लिमेंट करप हाच्या खातीर तेच्या बरोबर करार जाल्लो आसा. देर इज नो एनी फायनान्शियल इम्पॅक्ट. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आणि तुळशीदास च्यारी. म्हादयचो इश्यू सोडोवंक सत्तरीकारांक भायल्यांची गरज ना. आरजीचे जलयात्रेक परमिशन दिवं नाका म्हणून मोर्ले होणा पंचायती उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन पावल्यो. म्हादयचो इश्यू कितें तो खंय सत्तरीच्या लोकांक खबर आसा. भायल्यांक लागून बोवाळ जावंक शकता म्हूण दोनूय पंचायतींचो आर्ग्युमेंट. म्हादयचो इश्यू तडीक लावपाची तांक खंय आमदार विश्वजिताक आसा. आरजीची म्हादय जल यात्रा राजकारणात पडल्या. जल यात्रा सत्तरीत सुरू जातनाच परवानगी वेल्यान काल सावन बोवाळ. ठाणे यात्रा आडयल्या उपरांत राती मेरेन कसो तरी पदयात्रेचो पयलो दीस काडलो. आतां ही पदयात्रा आडोवंक सत्तरींतल्यो एक पंचायती मुखार येवंक लागल्यात. म्हादयचो इश्यू सोडोवंक खंय भायल्यांची गरज ना. कित्याक जाणा म्हादय जो इश्यू आसा हो आमी सगळेच जाणा आमचे सगळे 70चे लोक जाणा म्हादय कितें ती
सो म्हादय वाचोवपाक आमचे लिडर सक्षम आसा. आमी सगळे लोकांक आमी काल विचारले हेजेर कितें आसा. लोकांनी सांगलें आमकां भायले लोक आमच्या वाठारांत नाका. सो त्या खातीर आमी आयज मेमोरंडम टायप करून डेप्युटी कलेक्टराक सबमीट करपाक येयल्ले आसा की आमकां खंयचेच भायले लोक आमकां आमच्या वाठारांत नाका. कित्याक जर फाल्यां लोक येयले वाठारांत फाल्यां कितें लॉ एंड ऑर्डर हे जावं हाती भायर वचों शकता. सो त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करून येयल्ले की तुमी ह्या रॅलीक किंवा पदयात्रेक परमिशन दिवं नाका. म्हादयचो इशू सोडोवंक वावपय सत्तरीचो आमदार खंय सक्षम. लोकांकूय बरोबर घेतले आनी ती मिटींग कंडक्ट करून आमी ठरयलें की हेंच्यांनी आमचे कडेन परमिशन मागोवंक ना कांय ना, आमकां कितें इंटिमेशन ना. सो आमी हांकां ही रॅलीक परमिशन दिवपाचें ना म्हणजे तेंच्यांनी आमचे कडेन परमिशन मागोवंकच ना. ताका लागून आज आमी डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केला की आमच्या लोकांचो प्रश्न आसा की विदावट एनी इंटिमेशन विदावट परमिशन तेंच्यांनी रॅली करची न्हू. आनी ही रॅली जाली जाल्यार मागीर तेजो कितें वायट परिणाम जावं शकता. आमचे मिनिस्टर विश्वजीत राणे बाबा हे आमच्या बरोबर सामके स्ट्रॉंग आसा म्हादयचो विशय सोडोवपाक आनी ते विशय तो योग्य रित्या सोडयतले ही आमकां खात्री आसा. तेन्ना आमी सत्तरी वासी सगळे सक्षम आसा. आमकां दुसऱ्या गांवांसून येवन हांगा रॅली काडपाची कोणाक गरज ना. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. म्हादय खातीर सत्तरीच्या आमदारांनी जागृती करूंक जाय आशिल्ली ते करिना म्हणून आमी करता. आमच्या 10,000 मतदारां खातीर करता. आमकां मतां मारूंक ना, तांकांय जागे करतात. आरजी फुडारी मनोज उलयलो. आरजीचे जलयात्रे आड पंचायतीची उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ. उपजिल्लोधिकारी निर्णय दिये मेरेन जलयात्रेक खो. सगळ्यो कंप्लेनी खंय दोनापावल टायप जावन आयल्यात. ते कंप्लेंट्सूय पयले एक आस्वादी गजाल म्हटल्यार सगळ्या पंचायतींनी एकूच कंप्लेंट ड्राफ्ट केल्ली. म्हणजे एकच कंप्लेंट म्हणजे इंग्लीश बीन सेम, तेंचे टायप रायटरूय सेम. अशें दिसता की ही कंप्लेंट दोनापावलाच्यान येयला. ही कंप्लेंट सत्तरी टायप जावंक ना, ही दोनापावलाच्यान ड्राफ्ट जाल्या आनी ती ड्राफ्ट हांगा सत्तरीन पावला आनी सत्तरींच्यान ते सगळ्या पंचायतींनी टायप केला. सायन मारपाक लायला आसतले दोनापावल व्हरून सगळें सायनी मारल्यात आनी हांगा इनवर्ट केला. प्रश्न आसा म्हादयचो. हांगा म्हादय सत्तरीच्या लोकांची आसा जाल्यार आमी 10,000 लोकांक रिप्रेझेंट करता. आमी आयज जर वॉक काडटा जाल्यार आमच्या त्या लोकांक लागून काडटा. आमी जर आयज वॉक काडटा जाल्यार ज्या लोकांनी आमकां वोट सुद्दां करूंक ना जाल्यार त्या लोकांक जागृत करपाक आमी वॉक काडटा. सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हटल्यार ही जी वॉक आसा ती रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टीच्या नांवार ना, ही टुगेदर फॉर म्हादयच्या मुवमेंटाच्या नांवार आसा. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार म्हादयची जी मिटींग नाल म्हादयचो जो प्रोटेस्ट नाल म्हादयची जी जागृताय दोगांय MLAनी करपाक जाय आसली. कित्याक तेंच्या लोकांची कुळागरां हांगा सुकतली, तेंच्या लोकांची गोरवां हांगा उदकाक लागून मरतली, तेंच्या गांवांत उदक येवचें ना, तेंच्या नळाक उदक नासचें ना. म्हादय गेली जाल्यार ह्या दोगांयनी आजून पर्यंत कसलोच प्रोटेस्ट, कसलीच यात्रा, कसलीच मिटींग दोगांयनी घेतलेली ना. बाकीच्या राज्यां परस गोंयांत गाडयांचें प्रमाण मायज. ड्रंक अँड ड्रायव्ह, येरादारी कायदे नेम सारखे पाळप जायना. अशा गजालींक लागून गोंयांत रस्तो अपघात वाडल्यात म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. हे विशयी PWD आनी येरादारी खात्याचो अभ्यास जाला म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. दर एकल्यान येरादारीचे नेम पाळचे म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उलो. एक्सिडेंटाची मिटींग जी आहा पळय न्ही तेच्यानी सगळें रेडी केला, इम्प्लिमेंटेशनचें काम सुरवात केला. ओके, हांव परत एकदा म्हणजे मॅक्झिमम गाडयो खूब मोठ्या प्रमाणात तूं जर कंपॅरिजन वीथ बाकीच्यो स्टेटी पळयत न्ही जाल्यार गोंयांत प्रोपोर्शनेट टू द पॉप्युलेशन व्हेकल हे जे आसा खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला. आनी ताका 2-3 कारणां आसा जे आमी समजून घेतल्या त्या प्रमाणे. एक, बरेच जाण रूल फॉलो करिना, ड्रंक अँड ड्रायव्ह, ओके, हे आसा. आनी खूब मोठ्या प्रमाणात ओवरटेक करता आसतना न पळयता ओवरटेक करतात, हो एक कारण आसा. वेगवेगळी कारणां आसा, पण आमचे PWD डिपार्टमेंट, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी होम डिपार्टमेंट तिनांची कंबायन्ड मिटिंग्स कंटिन्युअसली सुरू आहा. इम्प्लिमेंटेशन आमी सुरवात केला. लोकांनी म्हाका दिसता सहकार्य करपाची गरज आसा. ज्या ज्या मेन जाग्याचेर लोकांनी सहकार्य करपाक जाय. आमचो प्रयत्न आसा रिड्यूस करपाचे. प्रधानमंत्र्याचे मन की बात कार्यावळी प्रमाण गोंय सरकार गोवा की बात सुरू करता.
बीजेपीचे बूथ सशक्तीकरण अभियान लॉन्च केल्या उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. महिन्याच्या तिसऱ्या शेनवारा एक मंत्री ताच्या खात्याच्या कामाविशीं इशूविशीं लोकां कडेन चर्चा करतलो. बीजेपीक जॉयन जाल्ल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांचो बूथ कमिटी शक्ती केंद्रात आस्पाव करतले म्हणून बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो. की बात या धर्तीचेर गोवा की बात हो कार्यक्रम स्वयंपूर्ण गोयच्या अंतर्गत म्हणजे दर शेनवारा एक मंत्री जो आहा पयलीं गोवा की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान उलयतलो. स्वयंपूर्ण मित्र लोक हेंच्या खातीर आपल्या मिनिस्ट्रीचे आसतले किंवा आपल्या बाकीच्या हेजे लोकां पर्यंत मेसेज सरकारांतली कामां लोकां पर्यंत मेसेज पावपा खातीर गोवा की बात हो कार्यक्रम आमी सुरवात करता. 24 तारीख ते 5 मार्च पर्यंत आपले टायम जो आसा तो पार्टीच्या कामा भितर दिवप अशें ठरयल्लें आसा. तो त्या बुथार वयतलो, त्या बुथार वचून तो स्वता व्हेरीफाय करतलो आनी ते मनीस एखाद्या हाचेर जर सक्षम बूथ आसत जाल्यार तो परत तशी दवरतलो. एखादें नवीन जर करपाचें आसत जाल्यार नवीन तातूंत भितर बदल करपाक शकतलो. कारण भारतीय जनता पार्टी निवडणूक जातकच नवीन कांय काँग्रेस आमदार भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केलो. तांकांय भितर आमकां समितीन समाविष्ट करून घेवपाक जाय आनी ताका लागून हो आमी प्रोसेस जो आसा आमी करपाचे आसात. तर आमी बऱ्याचशा मतदारसंघा भितर आमी ऑलमोस्ट सगळें पूर्ण केल्लें आसा. काल शिवोलीची बैठक ही आमी दोनी जुने नवे मेळून कालूय फायनल केली आनी त्यामुळे 8 मतदारसंघा भितर तशें आज वेगळे जुने नवे अशें कांय उरूना. सगळे एक बरोबर काम करप अशें ठरयल्लें आसा आनी फायनली एचीव जें करपाचें आसा आमकां ती येणारी लोकसभा इलेक्शन 2024 त्या निवडणुकीची आमी वातावरण गेल्या वर्षभर पुरक वातावरण तयार केलें. पण वातावरणाच्या आदाराचेर मतां पडनात, बूथ जिखूं जाय आनी त्यामुळे ते ऑर्गनायझेशन संघटन पार्टी सदोदीत आमी संघटन बेज पार्टी आसा आनी त्यामुळे आमी चड विश्वास ऑर्गनायझेशनाचेर दवरतात आनी त्यामुळे ते बटन आनी ते मजबूत करपाक लागून येणाऱ्या दिसांनी आमी काम करतले. कांय टॅक्सीवाले माफिया कशे टॅक्सी ऑपरेट करतात. तांकां ॲपाची टॅक्सी सर्वीस नाका. आदलें तेच घेवन बसल्यात म्हणून येरादारी मंत्री माविनान मिडिया वयल्यान टॅक्सीवाल्यांचेर परत बाण मारलो. मोपा सुरू जातकीर दाबोळीक मार बसतलो म्हणून हेच लोक बोवाळ मारताले. आज दाबोळे आनी मोपा दोनूय कडच्यान टुरिस्ट येवंक लागल्यात म्हणून मामीन सांगता. You know very well that certain people they operate literally like if I use the word they don't like it. Means what should I use? Like mafia only they operate. Unfortunately I have to use the term. They don't want app taxi to survive or app taxi to fly there. We are being very strict. We have taken action म्हणून ते आता कमी झालं पण तरी असं करताच ते आफ्टर सम टाइम इट विल डाय डाऊन. म्हाका एक सांगा नाव विथ मोपा बिकमिंग अ रियलिटी दाबोलीम एक टायमा म्हणटाले बंद जातले वयल्यान फ्लायट्स इन्क्रीज जाला दोनी कडेन सारखे जास्त लोक येवपा लागिल्ले आसा चड टुरिस्ट येवपा लागिल्ले आसा. सो देर इज बिजनस फॉर एवरीबडी ऑल द टॅक्सी ऑपरेटर्स. सो अननेसरी वाय द फायट. थोड्यांक ते मोनोपॉली केल्ले जाय म्हणून ती झगडी जाता. अशें जावपा जायना. आमी ॲप बेस्ड कित्याक करता रिकॉर्डूय उरता गव्हर्मेंटाकूय रेवन्यू येता आनी एक डेटा आमकां मेळटा बाबा टू डू द फ्युचर प्लॅनिंग. दे डोंट वॉन्ट एनीथींग ऑफ दीस. आदले आपले घेवन बसपाक सोदता. पीपल आर सपोर्टींग अस फुली इन दीस वॉट ॲप बेस्ड टॅक्सी आमी हाडटा म्हणून तरी आसतना तांकां तेजी काळजी ना. हणजूण पुलिसांची शिवोले मान्ना ड्रग्सांचेर मोठी धाड. मान्ना एका विलान ड्रग्सांचो धंदो चलता म्हणून टीप मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसेची कारवाय. केटमाइन चरस धरून सुमार 25 लाखांचे ड्रग्स जप्त. विलांत रावपी मूळ गुजरातचो 33 वर्सांचो जयराज सिंग चावडाक धरलो. ताका खंय हे ड्रग्स दिल्ली सावन कुरियरान पावल्यात. प्रकरण उसूंक गोंयचे पुलीस दिल्ली चल्ले. हणजूण पुलिसाची या वर्साची सगळ्यात मोठी ड्रग्साची धाड. मोर्ना शिवोले एका विलांतल्यान सुमार 25 लाखाचो ड्रग्स जप्त केला. त्या विलांत रावपी एका गुजरात्याक उखल्ला. हे फावट ड्रग्साचो लिंक थेट दिल्ली. ताका खंय ड्रग्स कुरियरान पावयल्यात. Valid information that some suspicious activities there in the villa at Marna. Accordingly, my office issued a search warrant, and I have issued a search warrant. And then the raiding team conducted a search of the premises, wherein about 470 vials of the ketamine was found, and it is about 2 kg, and the value is about 23 lakhs. And charas is found about 200 or 300 grams. And we have carried the investigation and interrogation of the accused person, and
as per the preliminary investigation, he told that it is that drugs has come from the courier, and the one guy from Delhi has sent it. So our team are investigating such this second level of source finding. This to second level we are trying our level hard, and the team will shortly go to Delhi for further investigation. गोंयचे पुलीस आतां ड्रग्स पेडलरांची पाळामुळां उस्तूक लागल्या म्हूण हणजूणचो SDPO जिवबा सांगता. ड्रग्साचे प्रमाण वाडलें म्हणजे परस की वी आर आवर पुलीस वी आर मोर एक्टिव इन गेटिंग द इन्फॉर्मेशन्स, and that is the reason we are able to crack this such a huge quantity of drug. It is about 25 lakhs in the international market. We are one small information also, even small quantity, 50 gram, 100 gram also we are booking the cases, because the message should go straight to the head of the person who are peddlers who are doing this peddling. प्रुडंटा खातीर नवसराज साळगांवकर. फेब्रेरा सावन लागू नव्या टॅरिफ ऑर्डरी प्रमाण ब्रॉडकास्टरांनी आपले 4 दीस नव्या टॅरिफा प्रमाण वाडयले. मात ताचे वयल्यान ब्रॉडकास्टर्स आनी केबल ऑपरेटरांचे वाजलां. केबल ऑपरेटरांचो दरवाडीक विरोध आनी NTO मान्य करिनात म्हणून ब्रॉडकास्टरांनी चॅनल केबल ऑपरेटरा खातीर बंद केल्यात. केबल ऑपरेटर म्हणटा दरवाडीचो भार गिरायकांचेर नाका. गोंयचे केबल ऑपरेटर लोकांचो तेंको मागतात. Now major broadcasters have put up these channels, and it is not the MSOs of India, but broadcasters have put up their channels because they want price hike as per the new tariff order 3, which is being implemented by the central government. So because of that, the agreements have not been signed by the broadcasters with the MSOs. MSOs are reluctant to sign the agreement because there is a price hike. Single price of a single channel has been made as 19 rupees. Like Star Prabhav, earlier the price was rupees 12. Now it is rupees 19. So similarly, the Star package was around 49 rupees plus taxes. Now it is 62 rupees plus taxes. So we are opposing this hike, and because of that the agreements are not signed. We want all the customers of cable all over Goa to support us so that we can avoid this price hike. मॉडिफायड टू व्हिलरी चड करून मॉडिफायड सायलेन्सर लावन लोकांक त्रास करपी बायकर्सांचेर ट्रॅफिक सेलाची एक्शन. मडगांवच्या ट्रॅफिक सेलान 41 बुलेटी जप्त केल्यात. प्रकरण कोर्टा कडेन दिला म्हणून ट्रॅफिक PI गौतम साळुंके प्रुडंटा कडेन उलयलो. अजून कोणे मॉडिफायड सायलेन्सर लायल्यात जाल्यार परत ओरिजिनल बसोवचे. एक्शन खंय चालूच उरतली. We had received several complaints, and mostly they were from the senior citizens that people are using these modified silencers आणि तो मोठा आवाज करता आणि they are disturbing the peace and even their health. So acting on their complaints and under guidance of our SP Traffic Silva sir and DYSP Traffic South Shirvekar sir, आम्ही वो ड्राइव लॉन्च केलो आणि वी हॅव सीज्ड मोर देन 40 मोटरसायकल्स, आउट ऑफ विच मॅक्झिमम आर बुलेट फॉर यूजिंग दीस मॉडिफायड सायलेन्सर्स, आणि ऑल दीस केसीस विल बी सेंडिंग टू द कोर्ट फॉर प्रोसिक्युशन. सो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस ड्राइव, एंड थ्रू युअर मिडियम आय वॉन्ट टू टेल ऑल द बुलेट रायडर्स की जर तुम्ही सायलेन्सर्स चेंज केला जाल्यार आय एम गिविंग यू टायम, यू गेट युअर ओरिजिनल सायलेन्सर्स फिटेड, अदरवायज यू फेस दीस प्रोसिक्युशन इन द कोर्ट. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.